बेकायदेशीर बांधकामां मनीसपणाच्या नावान कायदेशीर करूंक मेळची ना. हवाई सुरक्षेक आडखळ थारपी चिखलेच्या 44 बेकायदेशीर बांधकामांचे हस्तक्षेप अर्ज हायकोर्टान मारले भायर. गोंय सरकाराक 15 मे मेरेन पत्रादेवी पणजे हायवे वेली फोंडकुलां पुरोवन घेवची पडटली. हायकोर्टाची सरकार कॉन्ट्रॅक्टराक ऑर्डर. पावसाच्या दिसांनी फोंडकुलांचो येरादारीक धोको. न्हयभाग पोरसकडे बेकायदेशीर येव काडटल्यांचेर पुलीस आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साची धाड. 31 बोटी जप्त. चौकशी चालू. राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय थरार नाव जोडपी खेळगड्यांक सरकारी जॉब. खेळा मंत्री म्हणटा प्लेयरांक जॉबांनी सुवाती राखीव. मळकरण्या ग्राउंडाचे उक्तावण. सरकारी जायराती प्रमाणूच कंपन्यांनी नोकऱ्यांच्यो जायराती दिवच्यो. श्रम मंत्री बाबूश म्हणटा कंत्राटा वेल्यांक ठरावीक काळान फिक्स करचे. दिसवडो वाडोवपाचो बेत. सिनियर आनीक आजीवन कॅबिनेट दर्जो दिल्या उपरांत ताचे खातीर स्टाफा विशीं मुख्यमंत्र्याचो सचिव IAS अजित रॉयन काडली क्वेरी. जबाबदारी ना. स्टाफ कितलो? मुख्यमंत्री सावंत 2 दिसांचे दिल्ली भेटेर. मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत प्रधानमंत्र्यांची पयली गाठभेट. गोंयच्या म्हत्वाच्या इश्यूंचेर चर्चा. हेर मंत्री अधिकाऱ्यांबरोबरूय बसका. मुरगांव नगरपालिकेची जाली खासा बसका. पार्किंग, खारेवाड्यावेली बेकायदेशीर घरां, वादग्रस्त उदकाचे कनेक्शन चर्चेक. मुरगांवात चोरयो, मलेरिया आणि पावसाच्या कामाची आमदार संकल्प आमोणकरान घेतली दखल. सरकारान लक्ष घालचे म्हूण मागणी. – 2021 रिजनल प्लाना प्रमाण पर्यावरण संवेदनशील वाठार सांबाळपाक जाय. हो वाठार कसोच कन्वर्ट जावंक जायना. लक्ष दिया. TCP मंत्री राणेची TCP आनी PDA खात्याक ऑर्डर. KTC महामंडळात सुधारणा. कदंबा ड्रायव्हर आणि कंडक्टरांचे इश्यू हाताळपाचे आश्वासन कदंबा महामंडळाचो चेअरमॅन उल्हास तुयेकारान दिला. आयटकाची एक माया कामगार दिसा निमतान पणजे रॅली. कदंबा बस स्टँड ते पणजी चर्ची मेरेन रॅली. आयटकाच्या क्रिस्टोफर फोन्सेकान केले जाहीर. गोंय विद्यापीठान कॉलेजींच्या परीक्षांचे वेळापत्रक केले जाहीर. 6 जून ते 5 जुलै मेरेन परीक्षा. केंद्र सरकाराच्या पेन्शनरांक 34% म्हारगाय भत्तो 1 जानेवारीक सावन लागू. 1 जानेवारी ते 30 एप्रिल मेरेनचे मेळटले एरियल. गडगड जगला मारून अचकीत पावस चालूच. राती झाडा कोसळ्ळी. गोंयभर चडशे कडेन लायट गुल्ल. फुडले 4 ते 5 दीस देशातल्या मध्य आणि अस्तंत राज्यांनी कालोराच्या ल्हाराची शिटकावणी. तापमान 2 ते 3 डिग्री वाडपाची शक्यता आहे. हवामान खात्याचो अदमास. कोविडाच्या केसींक नेट. दिसपट्ट्या केसींचो आकडो वाढून पावलो 3,300 वयर. सक्रिय कोविड केसींचो आकडो वाढून 17,000चेर. कोळशाचो उणाव. पॉवर कंपन्यांची बिलां अडकली. 12 राज्यांनी विजेच्या उणावाचे संकट. दिल्लीत खर. हॉस्पिटलां, मेट्रो, रेल्वे खंडीत. वीज पुरवणेन बंद पडपाची परिस्थिती. कसिनो फ्लोटेल डेल्टीन कारावेल्याक मांडवीतली ऑपरेशन्स बंद करपाचो NGTचो आदेश. CRZ क्लिअरन्स मेळे मेरेन बंदी. बेकायदेशीर ऑपरेशन्सा खातीर कसिनो कडच्यान लुकसाण भरपाई वसुलीचो आदेश.
IPLान पुणे जाल्ल्या मॅचीन लखनऊ सुपर जायंट्सान पंजाब किंग्साक हारयले 20 रनांनी।